सरकारान एक व्हॉट्सएप नंबर दिला 779-666-7373। ज्या कंत्राटदारांनी रस्ते बांधल्यात आणि जे वॉरंटी भितर येतात ते तांकां दुरुस्त करपाक लायतले। तुमच्या वाठारात आशिल्ल्या खड्ड्यांचे फोटो काढून वयल्या नंबराचेर व्हॉट्सएप करपाचो उलो भौशीक बांदकाम मंत्र्यान मारला। त्या उपरांत त्या रस्त्यांची दुरुस्ती करतले। फोंडकुलांनी भरिल्ल्या गोंयभरच्या रस्त्यांक लागून लोक बेजारल्यात हे मतीत घेवन सरकारान हे पावल उखल्लां अशें दिसता। कंत्राटदारांकय सुचोवण्यो दिल्यात। हे खड्डे पुरोवपा खातीर मशिनरी विकती हाडचे नात जाल्यार एखाद्रे एजन्सीक खड्डे पुरोवपाचे कंत्राट दितले अशें भौशीक बांदकाम मंत्री सांगता। 7796667373 हो व्हॉट्सएप नंबर आसा आणि हेजेर जे आता लोक उलयतात न्ही, आता सध्या व्हायरल जाता हे जाता ते आमकां बरीच न्ही ते, आणि आमचे ऑफिसर काम करता पूण तरी कोण म्हणटा आमकां काम करना, पूण प्रॅक्टिकली आमी हे एक केला आणि आमचे आता टार्गेट आसा सीएम सुद्दां म्हणटाले आता मिटिंगेक त्याच विशय आहले। ह्या म्हणजे पावस कमी जालो जाल्यार टोटल रोड जे आसा ते रिपेअर आमी करतले आणि फुडल्या आता नोव्हेंबराक आमचे ऑटोमिक्स प्लांट स्टार्ट जातले। नोव्हेंबराक आता काय स्टार्ट करूंक मेळना ते, आता ते घातले जाल्यार ते रोखडेच जातले। नोव्हेंबराक आमचे बाकी स्टार्ट तेन्ना सगळे रोड जे आसा ते गोंयचे आमचे जे इस्टिमेट जाल्ले आसा, फायली रेडी आसा, फायनान्स अप्रुवल मेळ्ळे आसा, त्या प्रमाणे सगळे रोड ऑटोमिक्स कार्पेट घालून बरे रोड दिवपाचे प्रयत्न करतले। आमी ते सरकाराचे पयशे मशीन घेवपाक इन्वेस्ट करपाना, आमी एजन्सीक आमी एक टेंडर फ्लोट केला, पूण कोण कोट करता तेका दितले। आता आमकां व्हॉट्सअपार मेसेज आयली, आमी रोखडे आमच्या ते वर्क डिव्हिजनाच्या ज्युनियर इंजिनियर, असिस्टंट इंजिनियर, एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर ही मेसेज धाडटले, रोखडेच तांकां पावतली, सगळ्या सर्क्युलेट जातली मेसेज, रोखडेच सायड इन्स्पेक्शन जातले आणि सायड इन्स्पेक्शन जातकीर समज हे रोड ते कॉन्ट्रॅक्टरान 2017-18-19 हेतूर केल्ले तेंचे कडेन 3 वर्साचो मेंटेनन्स आसा जाल्यार ते इमिजिएटली ते कॉन्ट्रॅक्टर हे करून दितले। आरएमसीचो आमी कितें आरएमसी कितें हे केला, पावस समज ना न्ही 2-3 दीस जाल्यार आरएमसी सक्सेस जाता आणि तेजे वयल्यान मागीर तूं ऑटोमिक्स कार्पेट येतच न्ही, कित्याक आरएमसी परमनंट काय ते घालून पेज घालून सोडची ना आमी, तेजे वयल्यान आरएमसी कॉन्क्रीट येतले, आरएमसी कार्पेट येतलेच आणि तेजे सगळे क्लियर जातले। पणजेच्यान आमचे व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख।